हांगासर न्ही एक बरोसो एक क्रीप केला बरेशे खंय ते कोटा मेन्शन जस्ट तेजे फुडें न्ही ते कोटा मेन्शन जस्ट फुडें न्ही एक बरेशे क्रीप केला ओके दाखयत तुमकां आगाशे तुमकां दिसता आसतलें फुडें लायट जस्ट हायवेचेरूच आहा ते हायवे सायडीनूच आहा ते वा बरें दिसता ओके गाडी पार्क करता पयली सो पावली आमी जस्ट हायवेचेरूच आहा ते हां फुडें जालें ऑस्ट्रेलिया न्ही पळय हांगासर पळयात फूल स्टार That's a location. There. I think on there. ब्युटिफुली हांव क्रीप केला हे पळय सगळे केन्ना न्ही अशें लायव्ह येवंक ना हांगासर हांव पळोवपाक स्टार बीन ओके हांव तुमकां दाखयता हांवें कोणें केलें तें सगळे स्टार सो ताका न्ही स्टारमॅन म्हणून अशें नांव दवरलां ओके तो स्टारमॅन ताका नांव दवरलां अशें तो आसा आतां जस्ट भायर आसलेलो ना तो गेलो आत्तां आसलेलो तो तुका दाखयता हांव फोटो की ताका स्टार मॅन म्हणटा की तेणें सगळें स्टार केलां ओके दाखयता तुका कोण तो हय रा सो हांगासर न्ही सगळे फोटोज बी लायिल्ले आसा आनी हो तो स्टारमॅन जस्ट आतां आसलेलो तो भायर अबे स्टारमॅन
सो तुमकां दाखयता हांव तो थंय आहा स्टारमॅन. आनी आमी चिंत्ताले आमी हांगा येतली न्ही तो आसोंक जाय म्हणून आनी तो फायनली आहा थंयसर. हेच्या बद्दल थोडीशी आमकां म्हायती येता गोंयकारांक. हांव सांगूंक सोदतां की हांव इतलीं इश्टारां लायतां. ज्या घरांनी इकतीं हाडून लायता तीं लायनाकात, तुमच्या भुरग्यांक शिकोयात. म्हाजी मॅसेज फकत ही, जरी तर हांव इतलीं इश्टारां एकलो कोत्तां जाल्यार तुमच्याय भुरग्यांक एक 2 तरी घरा कडेन लावपाक शिकोयाय. आणि कितले वर्स कितले वर्सां तुमी? 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सां जालीं आनी ऑगस्टा 1 तारखेर कॉमेस जाता हांव. ऑगस्टा 1 तारखेर तो डिसेंबर 15 पर्यंत हांव मागीर स्टॉप जाता. स्टॉप जाता रेडी आसता. या आनी तुमी एकटे सगळें करता? हय, मिसीस हेल्प करता. मिसेस हेल्प करता. मिसीस हेल्प करता. नाईस नाईस. थँक्यू आमकां टायम दिला थँक्यू. या उलय. सो होच आसा स्टारमॅन म्हणून एका स्टारमॅन म्हणून नांव दवरलें आसा कित्याक ताणें एकटें म्हणजे ताजी वायफूय ताका हेल्प केला. इतलें ताणें स्टार केला तर आमकां एक तरी स्टार करपाक कितें टायम लागतलो. सो ताणें इतलें ताणें खंय ऑगस्ट 1 तारखेच्यान स्टार्ट केल्लें खंय न्ही. Yeah. ऑगस्ट 1 तारखेच्यान स्टार्ट केल्लें खंय स्टार करपाक टील डिसेंबर 15 पर्यंत तें सारकें फिनीश. सो हांव तरी लायफान फर्स्ट टायम पळयता लागींतल्यान येवन. ओके आनी सरान आमकां टायम दिलो आनी थोडेशें इन्फॉर्मेशन दिलें सो हांव सराक थँक्यू म्हणटा. सो हांगासर एक भितर एक बरें धाकटेशें क्रीप केला तें पळयात. बरें बेबी आनी हांगासर पळय स्टार लायला. बरें का न्ही. सुपर्ब. सुपर्ब केला आनी ऑसम आहा. म्हाज्या लायफान हे फर्स्ट टायम हांव पळयता आनी इतलें हांवें एन्जॉय केला. सो नेक्स्ट इयर हांव येतलेंच परत. नाही स्टार्टिंगच येवपाक खूब आवडलें हय खूब आवडलें. हांगासर न्ही स्पेशल प्रायज आसा. जो कोण सारके स्टार कावंट करतलो पळय ताका प्रायज आहा. पण इतलें इजी ना हें स्टार कावंट करपाक. जे कोणें केला पळय ताकाच खबर आसतलें कितले एक्चुली कितले स्टार आहा ते. पण खूब आहा. कितले आसा तुका आतां कावंट करपाकूच पुरो. खूब आहा ते. स्पेशल प्रायज आहा तांकां. कोण एक्झॅक्ट नंबर सांगतलो पळय कितले स्टार आहा ते तांकां प्रायज आहा. कावंट करया. जावचें ना खूब आहा ते. सो फायनली स्टार पळोवन जाल्लें आसा. सो तालिगांव गेल्लीं आमी मागीर आमी आगाशीम येयला. होप तुमी हो विडियो एन्जॉय केला आसतलो. ओके एन्जॉय येस एन्जॉय. आमी तर खूब एन्जॉय केले स्पेशली आगाशीम खूब एन्जॉय केले. ओके तो विडियो न्ही हांव हांगाच एंड करता. आगाशीम स्टार थंयसरूच हांव विडियो एंड करता. तो चलिए गाइस आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर.